ताच्या मंदिरांत सोमुया, देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत सोमुया. Sorbesporazo pormo, sordogra poros porto, sorbesporace mondi, soglia poros ut porte, devacia dogra zoluia, tacia mondira zoluia. Devacia dogra zoluia, tacia mondira zoluia. सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या बर्नर्ड डायस हे आमचे भाव पासत, आनी दुसरें इंतेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डायगो फ्रांसिस्को नुनीस हे आमच्या भाव पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया स्टेरा लुकस आपलो जल्माचो दीस मनयता, प्रिन्सिया पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता, तशेंच फाविया मेनेझीस मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. कितें भाशेन मागुया फादर मारियो कॉन्ते आमी सांत आंतोनीच्या नोवेनाच्या दिसांनी आनीक दुसरी रिफ्लेक्शन्स जो तो करता आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर ताचे रिफ्लेक्शन्स घालताले हांव. कितें भाशेन सद्याक ताची भलायकी बरी ना, ताचे पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आनी ताची ही मिनिस्ट्री ऑफ वर्ड जी तो देवाचें उतर परगटूंक करता ताचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. कितें भाशेन मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत, आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा पासत आनी आमचो गोंयचो मंत्री मंडळ जो आसा तांचे पासत मागुया. एके भाशेन ते सांडलोले कशे जाल्यात कित्याक युनियन मिनिस्टर आसा ते फोट्यो मारपाक लागलेले आसात आनी आमची गोंयची आमची महादेई हाचे विशीं आपणाच्या इलेक्शनाक लागून फोटी सांगून एके भाशेन तांकां पपेट्स करून सोडलेले आसात. मागुया तांचे पासत आमच्या ह्या मंत्री मंडळा पासत आनी आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत तांणी आपलें मन उजवाडावंक उक्तें करूंक आनीक हे भाशेन आपूण दुसऱ्यांच्या हातान जावं जे उद्योगपती आसात ते वो युनियन मिनिस्ट्री आसात तांच्या हातान बेश्टे पपेट्स कशे जायना जावपाक आमच्या ह्या सरकारा पासत कितें भाशेन आमी हे भेटींत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसा कितें भाशेन मागुया सगळ्या तरणाट्यां पासत. आज बागेवन डॉन बॉस्को हाची परब मनयतात, तर सगळ्या तरणाट्यां पासत आमी कितें भाशेन मागुया. आनी ही संस्था आमचे सालेजन फादर्स जे आसात जाय तो बरो वावर तरणाट्यां पासत आनी दुसऱ्यां पासत करतात, हे संस्थेचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचेय पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देव आमकां सगल्यांक लागीं आसा आनी ह्या पासत आमचे लागीं संपर्क करता, आमचे लागीं एंगेज जाता. आमी जायते पावटी घडये देव आमचे लागीं येता तेन्ना आमी ताचे कडले पयस गेल्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून. हे सगळे आमच्या चुकींक लागून देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासान बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं सर्व माई मोगाची आनी संतोसाची झोर बागयोन जुआंव बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापूय आनी शिकोवणार जावंक तुवें विचलोय आनी ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे वरी आमचींय काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजीच सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. हेब्रेयांक बरयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमचे भोंवतणी इतल्या मनशाची गोवाय पडोवन आमकां जड करता तें सगट पयस करुया. भोव करून पातक, कित्याक तें आमकां सोंपेपणी चिकटता. आमी धांवूंक सुरू केलें, तिरायेन धांवत रावुया. जेजूचेर आमच्या बावाटाच्या फुडाऱ्या आनी सोपणदाराच्या आमचे दोळे लावून दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पडेनासतना कुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून कशें आपणाचेर पातकाचें विरुद्धपण सोंसलें तें नियाळ्यात आनी काळजीदार जायात आनी फाटीं सरूं नाकात. पातकांचेर आज झुजतना तुमकां आजून रगत वारोय पर्यान झुजूंक पडूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकाणटलीं. सगलीं बारबर म्हणुया. सोरेस्पराक सोदतात तीं तांकां वाकाणटलीं. ताची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सोरेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकाणटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जियो सदांकाळ. जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकाणटलीं. सगलीं प्रितूम शेकान शेक सोरेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतलीं. सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं तीं सोमेस ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकाणटलीं. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकाक सोरेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्माक येवंक नासलोले पोरजेक ताचें बरेंपण ओगी गाजयतलीं. हें सगळें केलां सोरेस्परान. जबाब. सोरेस्पराक सोदतात तीं ताका वाकाणटलीं. उद्गार. Zoe Soresporak, Zoe, Zoe Soresporak, Zoe, Zoe, Zoe Soresporak, Zoe, Zoe Soresporak, Zoe, Zoe. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Zoe Soresporak, Zoe, Zoe Soresporak, Zoe, Zoe, Zoe Soresporak, Zoe, Zoe Soresporak, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू परतून ओड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची व्हड उरपोंच ताचे सरशी एकटवली. आनी तो दर्याचे धडेर आसलो तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो.
म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातान जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हळें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केल्लें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भियोन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या बोवार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनी कित्याक त्रास दिताय? पूण जेजून ताणें म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात धर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरा पावतूच जेजून गोडबोड जाला तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गडबडटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिथा खूम, म्हणगे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थोटाकलो. आनी कोणाकूच हें गमना जावंक ताणें झडझडीत फरमायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तुज्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान मातशें लांब, पूण 2 जाण गरजेवंतांची खबर आमी आयकल्या आनी ह्या 2 गरजेवंतां सवें जेजूची चुरचुरे आनी जेजूची दया माया आमी पळयल्या. जेजू खरो जिवो देव हें आमकां कितें भाशेन सिद्ध जाता. 2 भाशेचीं मनशां आसा ताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार एक हो अधिकारी म्हणल्यार ताका पदवी आसली आनी पदवी आसा तेन्ना जेजूची खबर ताणें आयकल्ली आनी हो एक अधिकारी जो आसा तो जेजूशी आपणाची गरज घेवन आयलो. खोर गरज ती, बेस्ती बारीक न्हू. आनी खोर गरज म्हणल्यार म्हजी धूव मरणाचे तोडेर आसा. म्हणटच आपले हे सुपुल्ले धुवे पासत जेजूशी हो अधिकारी आपूण खालती जावन आयला. एक बापूय आपले धुवे पासत
ल्हान खालती जावन जेजूशी येता. जेजू विशीं ताणें आयकलां, जेजू कितल्या जाणांक बरें करता, जेजू कितल्या जाणांक मरणांतली पासून उठयता, आनी जेजूची पदवी, जी देवीक पदवी जेजू सवी आसा ती ताणें ओळखून घेतल्या, देखून तो जेजूशी आयला. दुसरे वाटेन ही 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली वस्तरी जायती ती दोतोरांशी गेल्या, जायत्या दोतोरांशी तिणें जायतो दुडू मोडला, जायतें दूख भोगलां. तिची पिडा दुसऱ्यांक सांगूंक पासून मातशें लॉज, आनी देखूनच कोणाक सांगपाक जायना. जेजू लागीनूय मागूंक भिरांत दिसता. जेजू म्हाका रोगपाट जाल्लें आसा, म्हाका बरी कर, हें म्हणूंक तिच्यान जायना, आनी देखूनच ती ओगेपणान गेल्या. भाव भयणीनो, ह्या दोगांय सवें आमी पळयता जेजू कशे भाशेन वागला. दोगांयकूय जेजून तांच्या भावार्थाचें देणें फावो केलें, वा तांच्या भावार्थाक इनाम फावो केलें. तूं भिये नाका, भावार्थ मात दवर, जायरुसाक ताणें सांगलें. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, चल वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा, अशें म्हणून ते ती रोगपाट जाल्ले अस्तरेक जेजून सांगलें. भाव भयणीनो, हातूंत एक वस्त आमकां दिसती पडटा. जेजून जेन्ना तांकां बरी केली, दोगांयकूय, त्या चेडवाक मरणांतलें उठयलें जें मेल्लें, आनीक हे अस्तरेक बरी केली, तेन्ना जेजू तांचे लागीं आपण संपर्क सादता, एंगेज जाता तांचे लागीं. तें चेडूं तरणाटें आतांच वाडटा. जेजूशी ताका हाडूंक ना, जेजू ताका मेळूंक ना, पूण ताका मेळचे पासत जेजू चलून ह्या जायरुसा बराबर आपूण ताच्या घरा वेता. ही वस्तरी थंयसर आयल्या तरी पूण ती कोणाक हो जेजूक पासून मेळूंक ना आनी तांचे लागीं उलयना. ओगी गुपचूप सवकासायेन कशेय भाशेन आपल्या भावार्थान जेजूच्या आंगोस्तराक तिणें हात लायला. म्हाका कोणें हात लायलो, म्हजो एक गूण गेला भायर, कोण तरी बरो जाला हांगासर. जाणा जावपाक घडये जेजूक कित्याक गरज आसली काय, कित्याक जेजू आपूण केन्नाच आपणाचो शो मारिना वा आपणाकूच परगट करिना. आनी हें सगलें जाल्या उपरांतूय तांकां सांगता ही खबर कोणाक गमची न्हू, म्हणजे आपूण फेमस जावपाक नाका ह्या पासत. आयज जायते जाण आमचे मदले कितेंय आमी केलें जाल्यार आमकां बरें दिसता सांगपाक, हांवें हें केलां, हांवें हें केलां, हांवें हें केलां, आमचो प्रचार करूंक बरो दिसता. पूण जेजूक तें नाका. तरी आसतना कोणें हें काम केलें जाणा जावपाक जेजू सोदता जाल्यार फकत एक कारण, ही जी वस्तुरी आसा आपणाच्याच भितर तिणें एक आपणाक शेल केल्लो आसा, लिपून रावल्या, भायर सरना, तिका भायर काडूंक, तिचे लागीं हो संपर्क सादूंक, तिचे लागीं एंगेज जावपाक, एनकावंटर जावपाक. आनी तें जेजून केलें. हरशीं जेजूक खबर आसली ती कोण ती. लुवान गडे जेजून तिका मेळूंक जातालें, पूण जेजूक वेळ ना, इतलो लोक बराबर आसा. तशेंच तिच्या भावार्था वरवीं ह्या लोकाचो, दुसऱ्या लोकाचो भावार्थ घट जाता. आनी देखूनच जेजून विचारलें, कोणें म्हाका हात लायलो. आनी तेन्ना ती वस्तुरी उक्तेपणी आयली आनी सगलें आपणाक कितें जालां तें तिणें सांगलें. जायरुसाची धूव मेल्ली. भाव भयणीनो, आयज किरीत भाशेन डॉन बॉस्कोची आमी परब मनयता आसतना तरणाट्यां पासत आमी मागता, कित्याक हो जायतो वावर डॉन बॉस्को एक यादनीक कसो तरणाट्यां पासत ताणें केलो. आनी हीच एक वस्त तरणाट्यां सवें ताणें केल्या. भोव करून जे कुशीन पडलेले आसात, सायलंट जाल्ले आसात, लिपचोरयां कामां करतात, तसल्यांक तांचे लागीं संपर्क सादूंक, तांचे लागीं एंगेज जावपाक, तांकां आपणाशें हाडपाक डॉन बॉस्को वावुरलो. आनी जायत्या तरणाट्यांक हे भाशेन ताणें जीव दिलो. आयज भाव भयणीनो, आमच्याय तरणाट्यांक असलें मरण आयिल्लें आसा काय? जेजून जायरुसाच्या घरान भितर सरून म्हणलें, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. पूण लोक ताका हांसतालो, कित्याक लोकांन धरलेलें तें मेलां, आनी खरेपणी तें मेल्लें. आयज आमची तरणाटीं असलीं जायतीं आसात, मेल्यांत काय तीं, काय न्हिदल्यांत काय. होय, आमची तरणाटीं कित्याय कसल्याय कारणाक लागून घडये आयज न्हिदून पडलेलीं आसात, थंड जाल्लीं आसात, सायलंट जाल्लीं आसात. तेन्ना आमी दुसरो लोक जो आसा, जीं घरचीं, शेजारी, वळखीचीं आसात, तीं असल्या आमच्या तरणाट्यांक मेल्लीं म्हणून आमी सोडून दिल्यात तांकां, काय तांचे पासत
जायरुसा भाशेन कोण तरी आपणाचे गरजेक न्हू पूण ह्या तरणाट्यांचे गरजेक आजून पासून देवाशी वेता. गरजेक सांपडलेल्या ह्या आमच्या तरणाट्यांक ह्या वायटांतलीं मरणांतलीं हे न्हिदेंतलीं उठावपाक प्रयत्न करता गाय. जरी तर तुका सयेक मेळ्ळा आनी तुवें केला देवाक आर्गां दी. आनी जरी तर तुवें असल्या तरणाट्यांक मरणांक आनीकूच धुकळलेलीं आसा जाल्यार बोगसणें माग आनी असल्या तरणाट्यां पासत वावर. व तुमीच जरी तर तरणाटीं वो भुरगीं व ह्या तरणाट्यां भाशेन ह्या भुरग्यां भाशेन तुमच्याच जिवितान कुशीन पडलेलीं आसात, एक शेल केल्लें आसा ते वस्तुरी भाशेन, जाल्यार जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लाय. आनी जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावप म्हणल्यार जेजू लागीं संपर्क सादप. जेजू म्हणटा तो फकत मोतींतलो जेजू न्हू. जेजू खरेपणी आमकां मेळटा मिसाचे बेटेन. दर दिसाक हे मिसाचे बेटेन हाजीर जाता. जेजू आमकां मेळटा खरेपणी ह्या देवाच्या उतरान. पवित्र पुस्तक आमचे लागीं आसा. हें पवित्र पुस्तक वाचून तो आमकां मेळटा. जेजू आमकां मेळटा एका याज्ञिकाच्या रुपान जो हे साक्रामेंत भेटोवपाक संस्कारलेलो आसा. जेजू आमकां मेळटा दुसऱ्या आमच्या भावा भयणां वरवीं. ताचे सवें हे जेजूक भेट. आनी जेजूक भेटता तेन्ना ह्या सगळ्या तरेच्या वायटाचेर मरणाचेर न्हिदेचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही आमकां कृपा मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासत भोव करून जायतीं आमची तरणाटीं घडये आयज दिशाभूल जाल्लीं आसात. तांकां मिसलीड केल्लीं आसात वेगवेगळे तरेन, जावं दुडवांच्या नांवान, जावं कामाच्या नांवान, वो जावं टोर्नामेंटाच्या नांवान. आयज जायत्या जाणांनी तांकां दिशाभूल केल्ली आसात. आपणाक जाय ते वाटेन तांकां वापरूंक जायत्यांचो आयज वापर जाल्लो आसा. असले आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया आनी असले आमच्या तरणाट्यांक असले मरणाचे आनी न्हिदेचे वाटेन दुखडटात तांकां फावो ती कृपा आनी उजवाड दी म्हूण आमी मागुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. निर्मोल Petunia soraci, Sonia, Gesù di Goldoni, तुझ्या उदारपणांत Tace, con apre nostro cor, Tane, posso cacciarmia, e poi con Gesù pone, तुझ्या उदारपणांत Ancia, calzaci per cotta, Baba, mano che legane, tu già, manam somorbita. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या नक्की सेवेच्या दवा सोलेस पोट घालून सर पदवीदार आनी भोव व्हरत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वा योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. डॉन बॉस्को तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालशींतले पियेता, तितलेच फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. कोणूय त्रासान पडला वो कसलेय गंभीर गरजेक पडला ताचे सवें 2 वस्तू करूंक जातात. गरजेक सांपडलेल्यान जेजूशी वचूंक जाता, वो जेजूक आमी ताचे सरशी व्हरूं येता. कितें भाशेन आमी एकामेकाक आदार करून एकामेकाक जेजू दिवन आनी जेजूशी येवन सगळ्या आमच्या वायटांतली आनी सगळ्या आमच्या पिडेंतली आमकां सुटका मेळूंक बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. पूण तुज्या एकाच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा बागयोन जुआंव बसकोन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणींची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16. मिसाची भेट आता सोंगी क्रिस्ता शांती घरा सोल्या सुखी कृपा आमचेर देवली देवा काका आता दिवया देवा काका आता दिवया सोर्गीचे भुगतान बागली दोन्या देवा आर्का दिवया दिमास्वीची बेदूर सोबी दिमास्वीची सारूक शिक्या दिमास्वीची सारूक शिक्या. Daily Prayer to Saint John Bosco. O glorious Saint John Bosco, who, in order to lead young people to the feet of the Divine Master and to mold them in the light of faith and Christian morality, didst heroically sacrifice thyself to the very end of thy life, and did set up a proper religious institute destined to endure and to bring to the farthest boundaries of the earth thy glorious work. Obtain also for us from our Lord a holy love for young people who are exposed to so many seductions, in order that we may generously spend ourselves in supporting them against the snares of the devil, in keeping them safe from the dangers of the world, and in guiding them pure and holy in the path that leads to God. Amen. Novena Prayer to Saint John Bosco. O holy patron of the youth, I come to you with sincere confidence in your closeness to Jesus. Saint John Bosco, I need your help, I need your prayers, I need your intercession to God for His grace to help me with my intentions. Kindly state your intentions here. With your love of Mary, our mother, pray for me. With your love for Jesus in the Blessed Sacrament, pray for me. With your love for all those who suffer, pray for me. Don Bosco, please pray fervently for the grace that I now ask from God our Father. In addition, please pray that I may have a sincere acceptance of the will of God and a perfect trust in Him. Saint John Bosco, pray for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.